नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। सुप्रीम कोर्टान जेटीवेले रॉयल्टी फारीक केल्ले मिनाच्या येरादारीक मान्यताय दिल्या। तशीच लीज वाठारा भायर स्टेक केल्ल्या मिनाच्या येरादारीक मान्यताय दिवची गोय सरकाराची हायकोर्टाक मागणी। मायनिंगावेले प्रुडंटाचे डिबेटीन खडाजंगी। सरकार म्हणटा मे म्हयनो सोंपचे पयलीं तोडगो। पर्यावरणवादी म्हणटात पुराय बंद करपाक कोर्टान गेल्ले नाशिल्ले। गोयच्या नॉन कॅप्टिव्ह मायनिंग लिजाची पावणी करपाक गोय सरकारान प्रक्रिया करची सुरू। केंद्रान दिले निर्देश। मायनिंग ब्लॉकाचे एक्सप्लोरेशन एप्रिल 2019 मेरेन पुराय करपाचे केंद्राचे निर्देश। सत्तरी गावांनी उदकाक वणवण। दिसाचे दीस नळाक ना थेमो। आत्र्या पैऱ्यान पीडब्ल्यूडी घेराव। साश्टी नळाच्या उदकाचे अहवाल। इमर्जन्सी मेंटेनन्स कोळाचो कारभार सुसेगाद। आणि प्रुडंटाक हरोवन गोवा दूत पुढारी हरोवन तरुण भारत पावले सेमीफायनलीन। मिडिया क्रिकेटीच्यो ब्रेस्तारात दोनूय सेमीफायनली। सुप्रीम कोर्टान जेटीवेले रॉयल्टी फारीक केल्ले मिनाचे येरादारीक मान्यताय दिल्या। तशीच लीज वाठारा भायर स्टेक केल्ल्या आनी रॉयल्टी फारीक केल्ल्या मिनाच्या येरादारीक मान्यताय दिवची म्हूण गोय सरकारान हायकोर्टाक सांगला। गोवा फाउंडेशनान घातिल्ल्या याचिकेक गोय सरकाराची ही जाप आता हायकोर्टान मंगळारा दनपारां निर्णायक सुनावणी दवरल्या। सुत्रां सांगता ते प्रमाण रॉयल्टी भरिल्ले सुमार 1.5 दशलक्ष टन मीन लीज वाठारा भायर अजून आसा। 7 फेब्रुवारी 2018 सुप्रीम कोर्टान 15 मार्चा उपरांत गोंयान मायनिंग बंदी लागू केल्ली। त्या उपरांत मायनिंग कंपन्यांनी स्पेशल लीव पिटिशन घाले। ताचेर निकाल दितना 4 एप्रिलाक सुप्रीम कोर्टान जेटीचेर आशिल्ल्या रॉयल्टी भरिल्ल्या मिनाची येरादारी आनी निर्गतेक मान्यताय दिल्ली। कांय मायनिंग कंपन्यो ओ ट्रेडर आनी गोंय सरकारान बुधवारा हायकोर्टा मुखार प्रतिज्ञापत्रां घाल्यात। हायकोर्टान मंगळारा दनपारां निर्णायक सुनावणी दवरल्या। याचिकादार आनी प्रतिवाद्यांक आपापल्यो जापो जोडपाक शुक्रार मेरेन प्रास दिला। हायकोर्टान गोवा फाउंडेशन, मायनिंग कंपन्यो आनी गोंय सरकाराक आर्ग्युमेंटाक दरेकी 1 वराचो प्रास दिला। गोंय सरकारान एफिडेविटान म्हणला ते अशें लीज वाठारा भायर स्टेक केल्ले रॉयल्टी फारीक केल्ले मीन येरादारीक पात्र। 4 एप्रिलाच्या आदेशान सुप्रीम कोर्टान जेटीवेली रॉयल्टी फारीक केल्ल्या मिनाच्या येरादारीक दिल्या मान्यताय आनी मीन काडला रॉयल्टी फारीक केल्ली ना आनी लीज वाठारान आसा ते मिनाचेर गोंय सरकाराक कायदेशीर आनी अर्थीक धोरण थारावचें पडटलें। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार। मायनिंगावेले प्रुडंटाचे मेगा डिबेटीन बरीच खडाजंगी जाली। सरकार म्हणटा मे म्हयनो सोंपचे पयलीं तोडगो काडटात। लोकांनी आनी मायनिंग कंपन्यांनी थार धरचो। पर्यावरणवादी म्हणटा पुराय बंद करपाक कोर्टान गेल्ले नाशिल्ले, फक्त उद्देगाक शिस्त लावपाक गेल्ले। प्रताप सिंग राणेन सरकाराचेर फोग काडलो। लिडर गोंयान ना, चार्जूय कोणाकडे दिल्लो ना, विश्वास कोणाचेर दवरचो ते कळना असो तोमणो ताणें मारलो। पण खरेंच तुमचे मनाक आशिल्लें की तुमी जेन्ना कोर्टाक गेले तेन्ना एंटायर इंडस्ट्रीज बंद पडची म्हणून। आज जी परिस्थिती जाल्या ती जातली किंवा ती जावची अशी मतीक दवरून तुमी कोर्टाक गेल्ले काय कितें आनी आतां कितें करपाचें? कोर्टान वयता आसतना कोणूच अशा प्रकारचे त्याचे परिणाम जातले अशें कोणूच गृहीत धरिना आनी त्या खातीर कोण वचना। एनवायरमेंटलिस्ट शिस्त सोदपाक गेल्ले, सुप्रीम कोर्टान शिस्तीचो ओव्हरडोस दिलो, सोमतोच बंदूच कर म्हणून उडयले, बरी शिस्त येतली। पर्यावरणाचो विशय घेवन जर ताणें सुप्रीम कोर्टा कडेन गेल्ले जाल्यार पर्यावरणाच्या बाबतींतलो निर्णय तांच्यांनी हाडपाक जाय आशिल्लो। कंपनी बंद करपाच्यो, मायन्स क्लोज करपाचो निर्णय हाडपाची गरज नाशिल्ली। जे 15 मार्च पर्यंत तुम्ही बंद करा हे सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं, ते माझ्या मते त्यांनी रिन्यूड केले जे लिजेस आहेत त्या रिन्युअल बंद करा। So as environmental Ramesh Babu will feel that mining should not come only into Goa because he feels that everything should be protected. I agree, as environmentalist he should do that. But let us see the economic activity of
Goans and the people of Goa. See, this is very important also for people to survive. If we are saying prosperity, we have to keep things and things. Whatever the people who are there now. परिस्थिती बिकट आसा, परंतु सेकंड इन कमांड कोण आसा तेणी तेचे कडेन चार्ज दिवंक जाय. कोणाचेरच विश्वास ना अशें जाला. Watch the debate with Pramod Acharya, 19th April at 7 and 10 p.m. गोयच्या नॉन कॅप्टिव्ह मायनिंग लिजाची पावणी करपाक गोय सरकारान प्रक्रिया सुरू करची म्हूण केंद्रान निर्देश दिल्यात. खण खात्याचे पत्रा प्रमाण गोयचे नॉन कॅप्टिव्ह लिजाचो काळ 2020 मेरेन सोंपता. मायनिंग ब्लॉकाचे एक्सप्लोरेशन एप्रिल 2019 मेरेन पुराय करपाक केंद्रान निर्देश दिल्यात. खण खात्यातली सुत्रां सांगतात ते प्रमाण जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मायनिंग ब्लॉकाचे एक्सप्लोरेशन करूंक शकतात. नॉन कॅप्टिव्ह म्हणल्यार विदेशात निर्गत करूंक मेळटा त्या मिनाचे मायनिंग ब्लॉकाची पावणी करपा विशीं केंद्रीय खण मंत्रालयान राज्य सरकाराक चीट बरयल्या. केंद्रीय खण मंत्रालयाचे गोंयाक निर्देश मेळ्ळ्यात. गोंयचे नॉन कॅप्टिव्ह मायनिंग लिजांची मुजत मार्च 2020 मेरेन सोंपता. फुडें मायनिंग उद्देग सारको चलतलो जाल्यार वेळार पावणी जावंक जाय. मायनिंग लिजींनी लिजांचे एक्सप्लोरेशन एप्रिल 2019 मेरेन पुराय करचे. मंत्रालयान त्या खातीर 27 मार्च 2018 मिनरल कन्झर्वेशन अँड डेव्हलपमेंट नेमात बदल केल्यात. एक्सप्लोरेशनाचो प्लान इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्साक मानवता तसो तयार करप. केंद्रान धाडिल्ल्या अधिसुचोवणे प्रमाण लिजांचे सुवातीचे एक्सप्लोरेशन खंय लीज धारकांनीच करपाचे. अजाप म्हणल्यार सुप्रीम कोर्टाच्या फेब्रुवारींतल्या मायनिंग बंदी आदेशा उपरांत गोंयांत लीज धारक हो प्रकार उरिल्लोच ना. तरी पूण केंद्राची ही अधिसुचोवणी. अधिसुचोवणे प्रमाण लीज धारकांनी मायनिंग लिजांच्या पुराय वाठारांतले मिनरलायज सुवातीचे एक्सप्लोरेशन 1 एप्रिल 2019 मेरेन करचे. जनरल एक्सप्लोरेशन एप्रिल 2019 मेरेन पुराय करूंक लीज धारकांनी सुदारीत मायनिंग प्लान 45 दिसां भितर राज्याक आनी IBMक दिवचो. एक्सप्लोरेशनाचे काम पुराय केल्या उपरांत म्हयन्या भितर जिओलॉजिकल स्टडी रिपोर्ट तयार करून तो राज्याक आनी IBMक दिवचो. सरकारान सुदारीत प्लानाचे ऑडिट थारायल्ल्या वेळार स्वता करचे वा एजन्सी वरवीं करून घेवचे. लीज होल्डर आपली ड्युटी पुराय करूंक अपेशी थारता जाल्यार ताची बाजू आयकून घेवन सरकार पावणे खातीर फुडें वचूंक शकता. गोंयांत सुप्रीम कोर्टाच्या निकाला उपरांत लीज होल्डर म्हूण उरिल्ले ना. लिजा सरकाराची प्रॉपर्टी जाल्या. खण खात्यांतली सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मायनिंग ब्लॉकांचे एक्सप्लोरेशन करूंक शकतात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.